कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे सध्या गोंयांत गाजत चाललेले आसा आणि एकाच्या वयर एक अशें करून जे स्कॅमर्स आसा हे दिसून येता आणि हे पुलिसांक सापडत आसा. आयज गोंयच्या लोकांनी आणि कितलेशे आयज युवकांक जो खंय ना खंय जो खात्रीचो विशय आसलो म्हणजे जॉबाच्या आशेन पयशे दिवन खंय ना खंय जॉब घेवपाक सोदताले आणि हे फ्रॉडस्टार्स आयज तुम्ही पळयता आसतले गोंयांत कितलेशे दिसून येता आणि ऑलमोस्ट अराउंड 18 जाणांक सुमार आता अरेस्ट जाल्ले आसा आणि तेंची इन्क्वायरी चालू आसा. आता हितून अशें दिसून येता की रिसंट जो धरलेली ती म्हणजे श्रुती प्रभू गांवकर हिजो जो लिंक आसा हो बीजेपीक इन्व्हॉल्वमेंट आसा आणि बीजेपीची जी महिला अध्यक्ष म्हणून ही पयली जाल्ली आणि आता बीजेपीची हितून टोटली लिंक्ड असो एक कॅरेक्टर असो दिसून येता आणि अशे बीजेपीचे कितलेशे लिडर हांकां सपोर्ट करता जावं हे जे जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा हितून कितलेशे लिडर इन्व्हॉल्वमेंट आसा हे दिसून येता. आता अशें जाल्लें आसा की आयज गोंयचे जे तरणाटे आवय बापूय आपणाचे कश्टाचे पयशे आसात ते खंय ना खंय ह्या हितून भितर वयता आणि खंय ना खंय आमचे गोंयचे युवक आसा जे एम्प्लॉयमेंट खंय ना खंय बरे भशेन जावपाक जाय जावं जो सीएम एवरी टायम स्टेटमेंट करता की आमी जो रिक्रुटमेंट प्रोसिजर आसा हो ट्रान्सपरंट मॅनरान करतले हे हितून सारको एक धब्बो हितून दिसून येता. आणि त्या धब्ब्यान आयज खंय ना खंय सरकारान स्टेप घेवपाक जाय की हो ज्युडिशियल इन्क्वायरी जी आसा ती ज्युडिशियल इन्क्वायरी जो रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर दिवची म्हणून जो आमी डिमांड केल्लो पण अजून पर्यंत सीएमान अशें कांयच करूं ना आणि अजून पर्यंत तेंच चालू आसा. पुलिसूच इन्क्वायरी करता आणि खंय ना खंय हे पुलीस इन्क्वायरी हितून लोकांक न्याय मेळटलो हेची कांयच गॅरंटी ना. आता एक रिसंटली एक ऑडिओ क्लिपूय आउट जाल्लो आसा आणि त्या ऑडिओ क्लिपानूय अशें दिसून येता की बीजेपीचोच एक लिडर हेजो आवाज हितून दिसून येता आणि तो लिडराचो आवाज जे अशे पयशांचो रिक्वेस्ट करता पयशांचो डिमांड करता हे खंय ना खंय आयज आमी डिमांड करता की ही ज्युडिशियल इन्क्वायरी जी आसा ती रिटायर्ड हायकोर्ट जजाच्या अंडर करची ना की तुम्ही एसआयटी जावं बाकीचे जे पुलीस हितून बसोवपाची न्हू. कित्याक सांगपाक सोदता की पुलीस सीएमाच्याच अंडर आसा बीजेपीच्याच अंडर आसा आणि फाल्यां जाय तशें तुमी तांकां यूज करपाक शकतले जाय तशें स्टेटमेंट चेंज करपाक शकतले. स्टेटमेंट चेंज केले जाल्यार खंय ना खंय जो न्याय मेळपाक जाय तो न्याय मेळची ना. सीएम सांगता की सगळ्यांक न्याय मेळटलो. समज तुझे जे कार्यकर्ते इन्वॉल्व आसा तुझे समज लिडर इन्वॉल्व आसा जाल्यार ते न्याय कसो मेळटलो हो एक व्हडलो प्रश्न पडटा. आणि खंय ना खंय हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता समज अशें कितें आसा जाल्यार तुमी कंप्लेन रजिस्टर करा आणि हेची थोरायेन म्हणल्यार न्याय हो प्रत्येक नागरिकाक मेळूंक जाय. कित्याक प्रत्येक जो शिकलेलो मनीस आसा हो आयज जॉबाक अप्लाय करता तुम्ही पळयता आसतले 10,000 20,000 30,000 लोक एक जॉब पोर्टफोलिओ अप्लाय करता आणि त्या पोर्टफोलिओन खंय ना खंय जॉब मेळना ते निराश जाता. आणि अशें दिसून येता की पयशांची जी लॉबी आसा हेच जॉब दिता काय कितें 12 वर्सां म्हणल्यार जशें जी पुजा नायक जी पयलू मेन एक्यूज आसली तिणें स्टेटमेंट दिलो की 12 वर्सां जाली ती ह्या हितून आसा म्हणून. सो हो जो धंदो आसा जो धंदो तेंच्यांनी लांबून दवरलेलो आसा हितून कितलेशे गव्हर्नमेंट सर्वंट पासून इन्वॉल्व आसा. फाल्यां रिकवरी करून पयशे दितले हो एक स्टेटमेंट करता पण रिकवरी करून पयशे दिवन न्याय मेळपाचो ना. कोण हे आसा तेचेर कडक एक्शन जावपाक जाय ती एक्शन करतले जाल्यार रिटायर्ड हायकोर्ट जजाची कमिटी जी आसा ती बसोवपाक जाय आणि ती बसयना जाल्यार हितून कळोन येता की जो सीएम आसा तो खंय ना खंय हांकां सपोर्ट करता आणि हांकां खंय ना खंय फुडें प्राधान्य दिता. आणि असो हेच्या पयलूय जो स्टेटमेंट आसा हो आमचो आदलो गव्हर्नर सत्यपाल मलीक आसा हेणेन पासून स्टेटमेंट केलो की गोंयचो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा हो करप्ट जाल्लो आसा म्हणून आणि करप्शनान गुंतोवन जे जॉब्स पासून आसा हे जॉब्स विकते वयता म्हणून. सो हो जो स्टेटमेंट खणखणीत स्टेटमेंट त्या टायमार केलो तेन्ना सत्यपाल मलिकाक पासून तेंच्यांनी हांगांतल्यान ट्रान्सफर करून धाडलो. सो बीजेपी सरकार आयज दिसून येता की इतलो करप्ट जाला तांकां मातूय पडलेले ना गोंयचे जनतेचे गोंयकारांचे आणि साधारण गोंयकार जो आपणाच्या भुरग्यांक शिकयता आणि तांकां भुरग्यांक शिकोवन वयर काडटा आणि ते एक अपेक्षा धरता की आमकां एक गव्हर्नमेंट जॉब मेळटलो म्हणून. हांव मागता सगळ्यां कडेन परत एकदा की फुडें सरचे आणि हे कोण आसा तेंचेर तुमी कंप्लेन घालची आणि तांकां भितर उडोवचे. रिसंटली हांगा पासून असोच एक इश्यू जाल्लो तितून 31 लाख हे 31 लाखाची फ्रॉजरी जाल्या म्हणून सांगताले पण अजून पर्यंत तेचेर न्याय असो कोणाकूच मेळिल्लो ना. तो पयशे जे आसा ते रिकवर जाल्ले ना अजून पर्यंत कोणाक मेळिल्ले ना आणि त्याच्या फाटल्यान कोण आसा हेचेर अजून पर्यंत एक्शन घेतलेली ना. हे कित्याक लागून घेतलेली ना
हेच्या पयलू अश्यो एसआयटी म्हणून बसयली आनी जो लँड ग्रॅबिंग आसा, लँड ग्रॅबिंग केसीस आसा तेंका आमी न्याय दितलो, लँड ग्रॅब कोणाचे केला तेंका आमी तेजो जागे जे आसा ते परत दितले. मात अजून पर्यंत हे जागे कोणाकूच मेळिल्ले ना. सो हितून एक क्वेश्चन मार्क व्हडलो पडटा तो म्हणजे परत सेम जातले की तुम्ही सीएम आश्वासन दिता की आम्ही अशें करतले तशें करतले, मात आश्वासन दिवन फुडें कांय जायना. फुडें मागीर ते लँड आसा ते ग्रॅब करून गेले, कोण खाल्ले, कितें जालें तेजे अजून पर्यंत निकाल हो अजून पर्यंत येयल्लो ना. आनी सेम थिंग ह्या मॅटरांनी जातले. तेका लागून ही जी आसा ती टोटल इन्क्वायरी आसा जी हायकोर्ट रिटायर्ड जज आसा तेंच्या अंडर बसोवची म्हणून आमचो डिमांड आसा. थँक्यू.